बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जल्म दिवस आचरण करतल्यांपासून आम्ही मागता तांकां जल्माची शुभाशय पडयता आनी तांची नांवां हे परी आसात. बर्थडे ऑफ रोजलीन फ्लेवी लोबो पुत्तूर. 90th बर्थडे बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मदरंगडी. जानेट मस्करेनस बैंगलोर. अनिल मेलविन अल्फोन्स आणि जानेट डे साविक्रोली ईस्ट मुंबई. 75th बर्थडे एलसी सल्डाना सेवरी वेस्ट. तशेंच नेल्सन डिसोजा बर्थडे ते हांव दिता. हाचे सवे काजराची एनिवर्सरी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी रायन एंड लीजा UK. हर गांधी आमकां विसारला. रोजलिन मेरी डिसोजा वामंचूर. लूसी लोबो मणिपाल. रेमेजियस फुटाडो ब्रह्मावर. नितेश जो आणि ज्योति रेबेल्लो मेर्लपदा. तशेंच जुआन पाउल दुसऱ्याच्या मानाक जाकोब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा मुल्की. मर्सिन डी अल्मेडा मिलाग्रेस. सांत थॉमसाच्या मानाक आयवन क्लॉड बैंगलोर. बरी भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर जुलियाना डिसोजा शक्तिनगर. मॅक्सिम कुटिनो वामंचूर. विजय डायस त्रासी. क्रिस्टिन डिसोजा मुंबई. भलायकी तशेंच उपकार मेळ्ळेल्या खातीर फ्लाविया कुटिनो मूळबिद्री. तांचे सवे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक ह्या बलिदानांत आमी अर्घां दिवया. प्रत्येक त्या सवा फ्लेवी गोन्साल्वीस बऱ्या भलायके खातीर. मारावंते रोजलिन मेरी डिसोजा वामंजूर टावन एक प्रत्येक त्या सवा खातीर. लूसी लोबो मणिपाल टावन प्रत्येक त्या सवा खातीर. क्रिस्टिन पिंटो मैंगलोर बरी भलायके खातीर. रोशन मिनेजस अंधेरी ईस्ट. हांचे सवे आमची ते सवा आमची मागणी सुम्याक आज भेटोवन दिवया. देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. आंजलीन लोबो एयाडी. अलेक्स पिंटो एयाडी. मेरी लोबो 8th डेथ एनिवर्सरी. मेरी फ्रांसिस रस्कीना मुलुंट. लिली डिसोजा आणि विन्सेंट मंतेरो विटला. जेकब डिकुन्ना अर्कुला वलाचिल. देवादीन एंटनी डिसोजा आणि कुटुंबान सरलेल्या खातीर. कुटुंबान सरलेल्या संध्यां पासत आयवन सिक्वेरा वालेन्सिया. विन्सेंट पिंटो ब्रॉडवे. जॉर्ज डिसोजा मुल्की. कुटुंबान सरलेल्या पासत विल्मा फर्नांडिस मुल्की. जोसेफ डिसोजा हेजमाडी. कुटुंबान सरलेल्या पासत रवि फ्रांसिस डिसोजा हेजमाडी. राहुल कॉलिन फर्नांडिस किनिगोळी. ग्रैंड पेरेंट्स तांचे खातीर तांच्या आत्म्या खातीर मेसिता. आयवन क्लॉड बैंगलोर. सुमेस सरलेल्या आत्म्या खातीर मरिया डिसोजा किनिगोळी. ग्रेगोरी आयवन डिसोजा वकोला. कुटुंबान सरलेल्या पासत तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर अमांतिया वकोला. देवादीन सेलेस्टीन मस्करेनस बैंगलोर. देवादीन वेनेन्स निखिल क्रासा तशेंच सेबास्टियन क्रासा फोचीर. देवादीन एल्विस पास्कल एलिसा मंतेरो उद्यावर. 10th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन जोसेफ डिमेल्लो कोलकाता. तशेंच देवादीन लुईस अल्फोन्सो 3rd डेथ एनिवर्सरी बॉम्बे टावन. देवादीन लॉरेन्स आणि नॉर्बर्ट लसरादो मेर्लापदाव. तशेंच देवादीन वेरोनिका आराना वामंचूर. तांचे सवे आमच्या कुटुंबान सरलेल्या मोगाच्या मनशां खातीर समेस्तां खातीर आमी मागया. मिसाच्या बलिदाना खातीर आमी उबी रावया. प्रवेश कित्या खातीर भक्ती परी ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. संतोष परीत काळजा आनी मोगा परीत एकवटा. भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरात. संतोष परीत काळजा आनी मोगा परीत एकवटा. भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरात. कैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळटात. थंयसर हांव आसा सदां तांचे मदेगार.
ते म्हाका ते मेळटले संतोष भरीत काळजा आनी मोगा भरीत एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी एक सोबीत सुंदर दीस देवान तुका आनी म्हाका फावो केला. आमी बायलान प्रकृतीचेर नदर घाल्यार बरो पावस येवन आसा. आज आमी जिवंत आसा आनी ह्या वेदी मुखार येवन देवाक आराधन करूंक देवान आमकां फावो केला. आयचें प्रवेश गीत अशें म्हणटा, देव म्हज्या आदाराक येता, सर्वेस्पर म्हजो जीव सांबाळटा, कुशेन तुका यज्ञ ओंपतलो, तूं भोव खणवळो देखून तुका हांव वाखणतलो. कितलीं सोबीत सुंदर उतरां. देव आमच्या आदाराक येता. जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें सगळें तो आमकां फावो करता. हर एका दिसा नवें जिवीत तो आमकां फावो करता. देखून हांव ताका यज्ञ ओंपतलो. आमी देवाक दिवचें यज्ञ जावन आसा आमचें जिवन. कित्याक म्हळ्यार हें जिवन देवा तावन आमी घेतलां तें आमी दिसपट्टें ताका समर्पण दिजय आनी ताका अर्घ आनी आराधन करून ताच्या हाजीरपणांत आमी जिवंक प्रयत्न करी जाय. सबार पोटी आमी देवा तावन पयस केल्या एकामेकाचो मोग करूंक की आमी सलवाल्या तर मोगाशें न्हू. देवा बापा लागचें आतां आमी बोक्सांनी मागया. आमच्यो सर सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी संगी म्हणया, हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पव्वड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेच गोरा देवा सर्विचाराया सर्वोद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये
तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळ कर, तू पापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. मोगाचनो आमच्यो सर गरजो आतां आमी देवा समोर दवरया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो आमी देवाक समर्पण करया. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वसाप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वसाप. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो. तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. आनी ती न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ. सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण. तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तुजी सकत दाखयताय. आनी ताची वळख आसूनय उद्दाटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सत्तेन तूं बोवर्त जाल्यार मोवाळायेन तूं नीत करताय. आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुज्या परजेक शिकयलें. प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें. पातकाचें प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवसो दिलोय. देवाचे उतार हे देवाचे बड उपकार. तू देवा धुलो बालिकन वळो. तू देवा धुलो बालिकन वळो. तू देवा धुलो बालिकन वळो. तुको उला मारतेल्या दये मायेन बरलोलो. मुझ्या मागण्या कांदी सर्वेस पोरा. मुझे कलते विनून एक साब्दी. तू देवा धुलो बालिकन वळो. सर्वेस पोरा तुका नमन करून सर राष्ट्रा मुखार सरतेली. तुझ्या पांयां पडून तुझे नांवां कंतेली. कित्याक महोनत आनी मातकार्या चलयतलो तूं एकलो. वय तू
los de. तूं देवा दुर्लभ आणि कर्ण व्हडलो पूण तूं सायबा दयाळी काकुळती सोदे लांब सोसनिका ये सोदे सदां दयाळ आनी विश्वासी तूं तर म्हाका धडकन पळय म्हजी दया कर तूं देवा दुर्लभ आणि कर्ण व्हडलो तूं देवा दुर्लभ आणि कर्ण व्हडलो सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो आमचे अस्खतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना ते आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाची गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाचे उतार्ये देवाचे व्हड उपकार Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळीं उचारया हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळीं उचारया बापा सर्गानी संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूड तुवें ल्हानाक उक्ते केल्या हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळीं उचारया हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळीं उचारया सर्वस्पोट तुमची सवय आसू तुमचे सवय आसो मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून तांकां आनी एक उपार सांगली सर्गीचे राज्य अशें म्हणयत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले धनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपुल्लें न्हय तर तातूंत नेर खंय थावन आयलो धनियान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जाय जय हें तर आमी वचोन तो हुमटून कान रास घालुवे म्हणून वावरड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोवी उमटिशात लुवोन पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा लुवणे वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलो पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा आनी एक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली सर्गीचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी निजाकी तें बी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटस सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली सर्गीचे राज्य एक स्त्रीयेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें ह्यो सर संगती जेजू ओपारेंनी लोकां लागीं उलयलो ओपारी विणे
तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफा सांगिल्लें तें, वपारी वापारून हांव उलयतलो, संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस्ताची सरशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशा पूत, शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यान लासतात, तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक ओडतल्या सकडांत आनी खोटेपण आदारतल्या सुमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचनो आयच्या श्लोकांत आमी उसारलीं उतरां आमकां उडास आसात. कसलीं उतरां आमी उसारलीं? तूं देवा दुलोब आनी कणबळो. कणवळो. देव जावन आसा दुलोब, कणवळो, मोगाळ, बोगसण्याच्या स्पिरितान भरलोलो. जर तर देव आमकां बोगशिना, आमी आसा तशें तो आमकां स्विकार करिना, तर मोगाचनो आमी ताचे समोर उबे रावंक योग्य न्हय. देव दुलोब जाल्ल्यान, कणवळो जाल्ल्यान, खाकुलतीन भरलोलो जाल्ल्यान आमी पातकी तरी, आमी अयोग्य तरी ताचे समोर उबे रावंक शकता. धैर्यान ताका आमी उलो मारूंक शकता. ताची बेसांवां आमी घेवंक शकता आनी नवें जिवीत ताचे तावन आमी आपणावंक शकता. तर देव इतलो मोगाळ, कणवळो, खाकुलदार, बोगसण्यान भरलोलो जावन आसा, तर ताची भुरगीं जावन आसच्या तुवें आनी हांवें त्या देवा बरीच जायजय. वय की न्हय? वय की न्हय? वय. देखून आमकां कळीत आसा उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय 2 आनी 7 वळ हांगासर आमी वाचता. देवान मनशाक आपल्याच सारक्यासो आनी रुपासो जावन रचलो, तसोच स्पिरिताने आमचे थंय घाला. जर तर देव खाकुलतीसो, कणवळान भरलोलो, तर ताचे तावन रचले आमी ताचे बरीच जायजय. पूण देवसार कितें करता? देवसार आमचें अस्तित्व, आमचें जीवन नाश करूंक पेसाडटा. देखून आयच्या वांजेलांत मातेवाचो वांजेल 20 आनी 4 अध्याय 20 आनी 5 वळ हांगासर आमी आयकलें. पूण सक्कड न्हिदोन आसतना दुस्मान येवन गोवा मोदें नेर वंपून गेलो. कोण हो दुस्मान?
देवसार सैतान आमी देवा बरी जायनो जो कणवळे खाकुलदार आमी जायनो जो म्हणल्या उद्देशान देवसार कितें करता खंयसर देवान बरो घोव रोयला थंयसर कितें करता नेर वंपून वेता आमचें तें आसचें तें बरेंपण तें नाश करूंक पळयता देखून जुवांच्या वांजेलांत 10 अध्याय 10 वळू आमी वाचता चोर येता कितें करूंक चोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाडूंक पूण जेजू देवाचो एकलोच सुपूत ह्या संवसार येयल्लो तुका आनी म्हाका बचाव करूंक म्हणून ह्या संवसार येयल्लो तो जेजू तो कितें म्हणटा देवसार येता कितें करूंक चोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाडूंक नाश करूंक पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरो न्हू वमतोच्या मापान आमकां सर्वांक देवाच्या वाटेन चला जाय जेजूच्या वाटेन चला जाय म्हणून देवान आमकां तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आपोवन दिलां आमकां कळीत आसा ह्या संवसारांत बरें आनी वायट संगी वस्तीकरण आसा संवसारांत 7 जण आसात बरें करते आसात त्याच बराबर संवसारांत जायते जण आसात तांचें कामच नश्ट करचें वायट करचें देखून आमी पळयता आतां मणिपुरांत थंयसर लढाई चलता 2 जनांगां मदें लढाई चलता देवान त्या सर लोकांक आपण्याच सारक्याचो आनी सुरपाचो जावन रचला तरी पूण दुस्मान येवन थंयसर कितें करता जिवीशी मारूंक विबाडूंक प्रयत्न करता आनी असली परिस्थिती आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत आमच्या समाजींत आसा आमच्या कुटुंबांनी आसा आनी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत ही आसा आमकां बरें करूंक जाय सबारपणी आमी वायटाक संपडता दुस्मानाच्या जाळाक आमी संपडता आनी ह्या वेळार जेजू तुका आनी म्हाका उलो दिता आनी म्हणटा दुसरो तिमोथीचो पत्र 2 तिमोथी पयली वळ पयलो अध्याय पयली वळ न्ही पयलो अध्याय 7वी वळ हांगासर आमी वाचता देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तसलो आत्मो दिला सैतानाच्या जाळाक आमी वळख जायनासतना देवाच्या सक्ते प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जीवन रुपीत करी जाय तसलो आत्मो देवान आमकां दिला देखून आमकां कसलो आत्मो दिला बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो स्वनियंत्रण म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल तसलो आत्मो देवान तुका आनी म्हाका दिला वो आत्मो आमी आपणाय जाय घे जाय त्या आत्म्या पासून आमी निरंतर मागा जाय मातेवाचो अंजेल 5 अध्याय 4 आनी 3 वळ हांगासर दुस्मानाचो मोग करचे विशयांत शिकोवन जेजू अशें म्हणटा अशें तुमी तुमकां तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातेल्यात कशें केल्यार आमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जाता
पळय देव आपलो सूर्यो जशे बऱ्यांचेर तशे खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी भाग्यवंतांचेर तशे पातक्यांचेरय पावस तो वत्ता तशें म्हणटा आसतना मोगाचे न्हू आमी देवा बरी जावचें म्हळ्यार एकामेकाक आसा तशें स्विकार करचें कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकल्याक मात्र देवान ताच्यास सुरपासो जावन रचूना हर एका मनशाक हांगासर आशिल्ल्या हर एका मनशाक संवसारांत आशिल्ल्या हर एका मनशाकी देवान ताच्या सारक्यासो आनी सुरूपायसो जावन रचला तशें आसतना आमी हर एकल्याकी आमची भाव भयणी म्हणून स्विकार करी जाय सबारपटी मोगाचे न्हू आमी आमच्या जिवनांत हांवें सांगलें बरें आसा वायटय आसा वायट करतल्यांक आमी नेगार करचें इन्कार करचें न्हय पूण तांकां बऱ्या वाटेक हाडूंक आमी प्रयत्न करचें तें चड गरजेचें सबारपटी आमी समाजींत जियेत आसतना आमी चिंतचें आसा हांव बरो आनी हेर सगळे वायट अशें आमी चिंतचें आसा देखून जेजूच्या वपारींत जेजू म्हणटा गोव आनी नेर सांगाता वाडोवन येता ती सांगाता वाडोवन येता आसतना सुरवेरेत ती नेर ती आमी काडूंक प्रयत्न केल्यार ती बऱ्या गोवाच्या जडांकी ती पाड करता देखून ती आखेर मिसर ती कितें म्हणटात कितें वाडोवंक आमी सोडी जाय आनी आखरेक ती नेर कान्न उज्यांत लासतेली आनी गोव कान्न बऱ्या तुप्यांनी भरतेली तशेंच मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना बरें आनी वायट हर एक घडये आमकां पळोवंक मेळटा देखून वायट पळयल्लेंच आमी तसल्यांक नेगार करचें इन्कार करचें न्हय तें कोणाचें काम जावन आसा तें देवाचें काम जावन आसा जिवनाच्या अंत घडयेर देव ताचो तीर्मान घेता कोण सर्गाक वेतात आनी कोण यमकोंडाक वेतात पूण आमी हर एकल्याकी दयाळ आनी कुरपाळ जावन हर एकल्याक आमच्या पक्षेक घेवन मुखार सरूंक प्रयत्न करीत जाय मोगाचे न्हू आमी कंप्युटराचेर नदर घाल्यार वायरस येता आमच्या कंप्युटरान न्हय गे वायरस आनी ते वायरस ते वाडोवंक आमी सोडल्यार ते आशिल्ली पुरा फायलां दस्तावेजां पुरा ते नाश करता देखून वायरस आयला म्हणून आमी सगळें कंप्युटरच व्हरून उडयता गे उडयना ताच्या बदला आमी एक बरें एंटी वायरस प्रोग्राम हाडटा आनी ते कंप्युटरान घालता आनी ते वायरस आमी काडून उडोवंक प्रयत्न करता पूण सगळे कंप्युटरच आमी व्हरून नाश करिना तशेंच मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत तशेंच घडटा आमी एका कंप्युटरा भाशेन त्या दाडा आमच्या जिवनांत कितें येता एकेका तराची वायरस आमच्या जिवनांत येता खंयचें तें वायरस तें देवसाराक आमी आमच्या जिवनांत स्वागत केल्यार एका तराची वायरसां आमच्या जिवनांत येतात आनी वायरसां जावन आसात हंकार मोसोर जिद्द हेरां वयर झडटी करची भारी फाड हेरां वयर झडटी करचे
कोणाक दिलां खाली देवाक मात तें आसा शिवाय तुका आनी म्हाका हेरां वयर जट्टी करचें तें फर्मान आमकां मेळोंक ना. देखून म्हाका न्हू असलीं पुरा वायरसां आमच्या जिवनांत येता आसतना आमी देवाचो आदार मागा जाय आनी आमचे थंय आसचें तें वायरस तशेंच हेरां थंय आसचें तें वायरसी खाण उडोवंक प्रयत्न करी जाय. ते सगळ्या व्यक्तीकच आमी नाश करचे न्हय या फाट करचे न्हय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे देव आमकां सर्वांक बक्षिता. जर तर देव आमकां बक्षिता तर आमी एकामेकाक बक्षी जाय आनी एकामेकाक देवाची भुरगीं म्हणलें वळखून घे जाय. देखून देवाची सोंसणीकाय आमचे थंय आसूंक जाय. सोंसणीकाय जर तर देव तुजे आनी म्हजे थंय सोंसणीक जावन जियेता आमी परत्यान परत्यान पातकान पडल्यार आमकां तो बक्षिता आनी नव्या वाटेन वचूंक आमकां तो वाट करून दिता तर आमी आमच्या जिवनांत आसच्या सर लोकांक बऱ्या वाटे काडूंक प्रयत्न करी जाय. सोनो तांकां आमी नाच जाय म्हणून कितेंकच आशेवचें न्हय. एक दीस एक ल्हानसो भुरगो अरण्यांत तो पाशर जाता आसतना तो व्हडल्यान भोव मारता हालो म्हणटा. तो हालो म्हणटा आसतना ताणें उलयल्ल्याची ती प्रतिध्वनी न्हय गी कोंकणीन कितें म्हणटात ताणें उलयल्लें तें ताका परत्यान फाटीं आयकता. हालो म्हणटाना ताका पयस जावन आनी एक आवाज आयकता हालो म्हणून. ताचे उपरांत वो भुरगो म्हणटा तूं कोण. ताका जवाब येता कितें तूं कोण. म्हळ्यार ताणें उलयल्लेंत त्या खंयच्या दोंगराक आपटोन तें फाटीं येता. मागीर तो म्हणटा तूं एक पाड मनीस. आनी ताका कितें फाटीं आयकोंक मेळटा तूं एक पाड मनीस म्हणून ताका आयकोंक मेळटा. हो चेडको घरा वता आनी मम्मी लागीं सांगता मम्मी हांव रानांत तेणें पाशर जाता आसतना कोण गे एकलो थंय भुरगो आसा म्हजे बरीस खंय पयस लिपोवन रावला आनी तो म्हाका म्हणटा तूं पाड भुरगो म्हणटा. जाल्यार आवयक समजलें ताका ताची प्रतिध्वनी आयकूंक मेळ्ळी म्हणून. देखून आवयन सांगलें त्या भुरग्याक अळे तूं फाटीं थंय गेल्यार तूं अशें म्हणू तूं बरो भुरगो म्हूण सांग तुका देव तुजो मोग करता म्हूण सांग आनी देवाक तुजे थंय मस्त बरेंपण करूंक आशा आसा म्हूण सांग. आनी अशें हो भुरगो फाटीं त्या अरण्यांत वता आनी तशेंच म्हणटा. तो म्हणटा यू आर ए गूड बॉय. कितें फाटीं मेळटा ताका यू आर ए गुड बॉय. ताणें सांगिल्लेंच ताका फाटीं मेळटा यू आर ए गूड बॉय. मागीर तो म्हणटा आय लव यू. ताका कितें फाटीं आयकोंक मेळटा ताका तोच ताळो आयकोंक मेळटा आय लव यू. मागीर तो म्हणटा यू आर ए वंडरफूल पर्सन. ताका कितें फाटीं आयकोंक मेळटा यू आर ए वंडरफूल पर्सन. जें कितें आमी हेरांक दिता तेंच आमकां फाटीं मेळटा. जर तर देव आमचेर काकुळदार जावन आसा कणवळ्यान भरलोलो जावन आसा बोगसण्याच्या स्पिरितान भरलोलो जावन आसा तर आमी एकामेका थंय त्याच भाशेन एकामेका थंय आमी डिलिंग्स करी जाय. त्या दाळा आमी बरीं जाता आनी सगळो संवसार बरो जाता आनी आमच्या जिवनांत आशिल्ले ते खोटेपण आमी हुमटून उडोवंक शकता आनी सगळो संवसारच बरो जाता. देखून हेरांच्या वायट सवयां वयर कोडी काडन तांकां तांचे विशयान फाड उलोवच्या बदला हर एकल्या की आमी कशें बरेंपण करयेत बरेंपणाक हाडयेत हें जावं जाय आमचें दिसपडटें चिंतप. मुगेचे न्हू आमचे दोळे आमी
थोडो वेळ धांक्या. देव आमचो निरंतरी मोग करता. तो कणवळ्यान भरलोलो जावन आसा. खाकुलदार तो जावन आसा. बोगसण्याच्या स्पिरितान भरलोलो तो जावन आसा. आमकां इतिहास देवाचो आत्मो मेळ्ळा. कणवळ्याचो आत्मो, दयाळाचो आत्मो देवान आमकां दिला. आमी एकामेकांतय कशें देव आमचे लागीं आमकां ट्रीट करता तशें हेरांकी ट्रीट करूंक आसा. एकामेकाक मोगान आनी मायपासान आमी सांबाळूंक आसा. आनी अशें आमचो सगळो संवसारच परिवर्तन करूंक आसा. देव ताची दराळ बेसांवां आमा सुमेज तांचेर वचूं दी. ददोसकायन तो आमकां बरोवन दी. आनी आमच्या काळजा मनांदाचे सर अत्रेग आमच्या काळजा मनाचे इरादे तो परिपूर्ण करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाचेनो उबी रावनो आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेतारा बापाक, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, अंकवार मरियेतावन जल्मालो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पदकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची मागणी, आमची तेसांव आमी देवा समोर दवरया. देवाचें राज स्थापन करूंक आमकां बापान आपोवणें दिलां. बरें आनी वायटा मदें बरें विंसूंक देवाच्या उतरां प्रमाणें आमी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक गरज आसची कृपा आतां आमी त्याच देवा लागीं मागून घेवया. आमची जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे ताब्यांत आसच्या सर शेळयांक बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून बरें विंसून तुजें उतर सारके रितीन संवसाराच्या कोनशांनी प्रसारूंक तुजी दराळ आशिर्वादां तांचेर वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आज ह्या देव तेंपलान एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर. एवकरिस्ताच्या बळान बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून देवाचे राज बांदूंक पेसाडीशी कर म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. थोडो वेळ मौनपणी आमच्या सर कसकी गरजां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्यो सर गरजो आमी देवा समोर दवरया. आमच्या भुरग्यां पासत, युवा जनां पासत, प्रायवंतां पासत, पिडेस्तां पासत आमी विशेष तरान मागया. सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रास करूं आनी देवाची खुशी सगळ्या संवसारांत जारी जावं म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या बापा, ही सर प्रार्थना तूं मानून घे. आमकां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांत कितें जाय तें तूं जणाय. तुजी खुशी वयतर आमकां तें सर फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भेटयता विकाणीक बापा भोंड्या वायनाची,
भक्तीन समर्पितम ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयतम चिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर तें सांवासोवें मागण्यासोवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपवून जेजूच्या एकच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयल्योय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतां तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान भेटोवची ही आमची काणीक ती तुका मानवाशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी ही स्तुती गायता. पवित्र दळपाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. कोण सर्गी तुका जय जय. कोण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण ससुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थसो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र क्रिस्त सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या घोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करया. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगेवन जुसे तिसो निश्कळंक पोती भगेवन धर्मदूत भगेवन आन जॉन्सन जुजे फ्रिनाडा मिर्स आनी एसबीडीचे सर मार्तीर भाव आनी सर्व काळेन तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या परत आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर दवरनो सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं म्हणून मागून जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सरस्परा सर वायटांतली विज्ञान वारांतली पिडेशिडेंतली एकसरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जाला जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळटमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भावांनो आनी भयणींनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये काळजा, तूं ये पिडार करूंक तूं ये, तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या, लागीं ये तूं बेगी ये, लागीं ये तूं बेगी ये. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्याय, तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पान 220 F7. वचा प्रजांचे शिस्त करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगारा, आता आनी सदा. वचा प्रजांचे शिस्त करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आता आनी सदा. जो म्हाका जग मानता, ससनाची येतलो. दैवीक उतर स्वीकार करता तो येते फळ दितलो. दैवीक उतर स्वीकार करता तो येते फळ दितलो. वचा प्रजांचे शिस्त करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आता आनी सदा. मोगाळ पुत्रा सभे आमकां आशीर्वाद दी आमकां. बगे भोवन कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.